हाय हॅलो नमस्कार तुमकां सुमेस्तान सुमार तेंपा उपरांत आमी आज परतून रेंवेर आसा हे मोठणी रेंव दिसता तुमकां खंयगी एका जाग्याक आयलो बिचाक आयलो जाग्याक म्हळ्यार विशेष कांय ना बिचाक आयलो आनी बिचा थावन आज एक नवो व्लॉग परतून सुरू करता आमी ओळया कुद्रा थावन सुरू केल्लो आतां परतून एका बिचा थावन सुरू करता कित्याक म्हळ्यार सुमार तेंप जालो मस्त एक गॅप उरलें गॅप ताचे उपरांत परतून आमी आज व्लॉग सुरू करता आमचे सांगात आज आसात दोग जाण आसात इल्ल्या वेळार सांगता कोण आसात म्हणून पळया मुखार आतां हांव सगळें सांगूं वचना मुखार 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 वेताना कितें बरें एक्सप्लोर करता तें तुमकां कळटलें सो आमचे सांगात रावा व्हिडिओ शेअर करा आनी जायत्या जाणांक हो व्हिडिओ शेअर जावन सगळ्यांक पावचे बरें पळया आमचे सांगात रावा या जाय की अशें कितें कितले उरता पळय खंयचे काडचे खंयचे काडचे परत 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 हां बोले ओके ए हां तेंतर हां खंयचे काडचे हय 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 येस नेक्स्ट 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 कशें करचें सो आज आमच्या सांगाता माझो दीप आसा सुमार तेंपा उपरांत आमी एक फावटी कोटेश्वरांत तांचे कोंकणा बसची आळमी तेंपरा दाखयल्लें आनी तांकां आमी व्लॉग केल्या उपरांत मस्त प्रॉफीट जालें खंय भयंकर सेल भयंकर सेल खंय तशें सुमार तेंपा उपरांत आमच्या सांगात आज येयल्यात आनी फादर स्टिवन आज युजल आसा कॅमेरा घेवन आसा आमी बिचाक येयला खंयचे बिचे कोडी बीच उडपी कोटेश्वरा कोडी बीच जावन आमकां आमी तुमकां एक जागो दाखोवंक आसा फस्ट तो जागो दाखोवन ताच्या उपरांत आमी त्या जाग्याक वेचे पयस न्हू तो जागो पयलें दाखयता ताच्या उपरांत लगेच वचून दाखयता काल आसा तें पळया ओके यस हो तें जागो विश्टे म्हणटा की तो जागो पळय बोटी बरोबर रावल्यात तें बरो फ्लॅग दिसतात न्ही वय 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 हांगा तो हाय केल्यार म्हाका सुमा दिसोंक दिसना तो जागो खंयचो वता गंगोळीचे बंदर तें गंगोळीचे बंदर गंगोळी बंदर बंदर हांगा तो वो जागो खंयचो आता हे आता कोडी 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 सी वॉक म्हणटा ताका सी वॉक ओके सी वॉक थंय हांगा तावन दोनी रोसी आहेत दोन काय मेळटा दोन वोतय मेळटा दोनी आसात थंय तावन रोसी आहेत डायरेक्ट हां 50 रुपये एकल्याक वसोंक हां बरें ना आमी गंगोळी वय नांतर जाल्यार आंतू काल्यांत मार्ग घाल्यान वेचंतर जाल्यार वेहिकलान वेचंतर जाल्यार 22 किलोमीटर जाता 20 तान 22 किलोमीटर जाता तेणे वचून एक राउंड जावन तेणे वचून थंय वचून पावपाचें आतां आमी खंयच्या वाटेन या सीधे आमी दोनी येयले त्या दोन येयले की उपयोन उपयोंक म्हाका जावचें ना पण ना एक राउंड काडया म्हळ्यार व्हिडिओला वोट जायचें न्ही हां लंब जायचें नाल्यार सीधा एक पावता तें आमी एक राउंड काडया एक आज आमी खंय येता खंडीत जावन खंडीत जावन त्या कशीन पलतडी जेजू पलतडी गेलो अलतडी पलतडी येतना लोक राखून सी वॉक आसा ते गंगोळीचे सी वॉक हां थंय वचूंक आमी त्या कुशीन वचचें की वय हो ती काढल्या दोन्ही सेवकाच्या मध्ये काढल्या ही नाही वयरतान तशें म्हणजे चली काय नाव का लेंग्या आसा सायबा आलाडी होळे सीता नदी की मस्त आसात 5 आसात न्ही वय 5 न्हंयो आसात गंगोळीच्या हळे 5 न्हंयो आसात बोंतोणी ताका काले म्हणटात मागीर उरलें त्या विशयांत आतां गंगोळी येता गंगोळी कित्याक म्हळ्यार एक तेंचो इतिहास समजूंक
आणि एक इगर्ज ती बांधून एक 400 वर्सां जाली म्हणटात 400 वर्सां चड जाली 450 जाली आतां 450 वर्सांचे एक इतिहास आसा ऐतिहासीक इतिहास तेंतरी ऐतिहासिक इतिहास ಸೇಮ್ ಗೊತ್ತಾವ असं इतिहास राजकीय इतिहास धार्मिक इतिहास प्रसा क्रिस्तांवांचे जिवीत हांगा क्रिस्तांवांचे जिवीत केळदी नायकाची रायांचो काळ टिप्पूचो काळ हे सगळें एक समग्र रितीन आमी एकच ह्या व्हिडिओन दिवंक आशेत हांव देखून हो सगळो व्हिडिओ तुमी पळयचे निमाणे पर्यंत ओके हो सगळो व्हिडिओ पळयचे आनी शेअर करीचे तर आमी इल्लेशें मुखार अशें चलोवन या मागीर आमी त्या कुशीन गंगोळी पावया गंगोळीन उलया ह्या विशयान ओके येस कोडी बीच तुम्ही पळयला आनी आमी थंय गेल्या आनी इल्लेशें तुमकां कोडी बीच जावन गंगोळी खंय आसा आमी दाखयलें आनी गंगोळीची कोण आसा तर तुमकां परतून दाखोवची गरज ना गंगोळीची कोणी व्हिडिओ पळोवन आसा जाल्यार हाय म्हण घाला कमेंटांत तुमी पळोवन आसात म्हण आमकां कळटा हांगा फक्त दीप आसा फक्त स्टीवन आसा आनी हांव आसा आमी गंगोळीक वेते आसा गंगोळीच्या वाटेर वेताना हिस्ट्री एक आमी उडास काडी आमी चिंतच्या कित्याक म्हळ्यार गंगोळी कशें तें गंगोळीची हिस्ट्री कितें आसा रायांच्या काळार तावन आज पर्यंत त्या विशयान थोडी आमी हांगा फक्त दीप आसा ताची जाणून आसा ताचे कडेन विचारता हांव थोडी सारकी ही हांगाची हिस्ट्री सुरू जावची सुडावत एक रेकॉर्डेड हिस्ट्री म्हळ्यार एक 1560 जावन कित्याक म्हळ्यार 1560 इन्क्विजिशन जाल्लें गोंयांत म्हणटा सुरू जाल्लें इन्क्विजिशन सुरू जावन त्या दळा जायते जाण क्रिस्तांव कुटुंबां व्हडलीं जाल्यार पयशेदारांत आसलीं आमकां कळयता इन्क्विजिशन म्हळ्यार कितले कश्ट जाले तांकां रावोंक आनी जायना आनी जायते रेस्ट्रिक्शन तशें अशें म्हणटाना पण मागीर रावोंक नाका थंय तावन जायतो लोक क्रिस्तांव थोडे पोर्चुगीज कुटुंबां सकयल आयलीं सावथाक दक्षिणाक आयलीं आनी दक्षिणाच्या दुसऱ्या भागांनी ती वांटून गेले प्रत्येक जावन हेणे गंगोळी बसरूर आनी कुंदापूर तेनेपुरा होन्नावर तेनेपुरा गेले सुमार जाणां आनी अशें वेताना तांकां गंगोळींत एक त्या वेळार गंगोळी म्हळ्यार रानांत चडाव जावन मस्त रान आसलें त्या देखून हांगासर जायतो लोक आयलो गंगोळीक त्या वेळार हांगा राजवडगे चलयताले केळदी राय नायक आसा म्हणटात आमी सदाशिव नायका शिवप्प नायका आनी वीरभद्र नायका केळदी चेन्नम्माचें नांव सांगल्यार सगळ्यांक कळत ते आसले पूण स्वतंत्र न्ही ते विजयनगर साम्राज्याच्या सकयल आसले सामंत राजर म्हणटात आमी तांकां कप्पा काणिके दिवंक आसले तवळ तशें ते राय आसले तांणी अशें आयिल्ल्या लोकांक जागो दिलो जागो दान दिवं ना मोलाक थंयच्यान आयिल्ल्या लोकांनी मोलाक खाण गेलो आनी मोलाक खाण घेवन रानां मली पुरा नितळ करून घर पुरा बांदलें घरां बांदून जावन आनी आमकां कळयता आसा क्रिस्तांवचो तेंचो लोक गोंयचो सडाव जावन मासली पागी आसले जायते जाण दुसरे वेपार वहिवाटांत बरे हुशार आसले तशें हांगा तांणी तेच व्याप सुरू केली कृषी सुरू केली थोड्यांनी वेपार वहिवाट सुरू केलो थोड्यांनी बोटीचें काम थोडे सैनांत सांगाता मेळ्ळे केळदी नायकाची सांगाता आनी अशें सुमार एक 65 जाताना केळदी राय मोस्ट बळिश्ट जाल्यात बळिश्ट जावन विजयनगर साम्राज्य सांगाता ताळीकोटेंत झूज जालें झुजांत हांकां जीख मेळ्ळी आनी तशें बिदनूर राजधानी करून घेवन केळदी नायक ते दुसरे वेंगड जाले स्वतंत्र जाले तशें जावन गंगोळी इल्लेशें अभिवृद्धी जाली म्हण येता अभिवृद्धी जावंक आनी एक कारण हांवें सांगलें बरी क्रिस्तांवचो लोक हांगासर येवन सेटल जाल्लो लोक जायत्या संगतींनी केळदी नायक सांगाता कामाक आसुल्लो जायत्या रितीने तांकां कुमोग जाल्या क्रमेण कशें जालें म्हळ्यार हांगाच्या क्रिस्तांवांक हांगा रावल्ल्या क्रिस्तांवांक गंगोळींत नायक म्हणून नांवां नापोवंक सुरू केलें होय नायकांचे नायक नायक
रैली बंडी नाईक रैली बंडी म्हणतात हां ते त्या दळातून सुरू झालं म्हळ्यार म्हळ्यार तितलो एक नायका सांगता क्रिस्तांवांक तितलो एक संबंध बरो आसलो म्हणून सो तांचे फ्रेंड म्हणल्या खातीर नायकांचे म्हणून जालें तशें जावन तितली अभिवृद्धी जाल्लेंच तशीं जावन एक 1629 इस्व्यांत वीरभद्र नायक म्हणून आसलो ताच्या काळार पोर्चुगीसांनी दाड घाली पोर्चुगीसांनी दाड घालून गंगोळ्ळी आनी तेंचे प्रदेश पुरा तांणी स्वाधीन केले 1629 अंत गंगोळ्ळीचेर पोर्चुगीसांनी दोळे फोडले आनी तांणी येवन स्वाधीन करून सोडले आनी गंगोळ्ळी कुंदापुरा आनी ती पुरा सादारण हो जागो पुरो तांच्या हातान केलो त्या वेळार हे जागे स्वाधीन केल्लो आसा मिगेल दे नोरोना कमांडर ताणें काल गेलें एक कोटे बांदले फस्ट कोटे बांदून भगवान मिगेलीक ते समर्पण दिलें ताचे उपरांत ल्हानशी इगर्ज बांदली इगर्ज कोसेसांव सायबिणीक समर्पण दिली आनी हिस्ट्री सांगता कितें म्हळ्यार 1516च केदळ क्रिस्तांव गोंयांत हांगा आयले त्याच काळार केळादीच्या नायकांनी बंदरांत एक कोपेल ल्हान म्हणटार कोपेल बांदलें खंय पूण थंयसर ताबर्नाकल नासलें कित्याक म्हळ्यार याजक नासलें तशें तें एक मागण्याचें घर म्हण आसलें लोक थंय वयतालो मागणें करतालो केदळ ह्या कमांडरान एक इगर्ज बांदली ताणें तें मागण्याचें घर मोडलें आनी इगर्ज एक क्रिस्तांवांची अधिकृत इगर्ज म्हणून घेतली आनी थंयसर कोसेसांव सायबिणीक समर्पण दिलें सो तशें ती पयली इगर्ज म्हणटात थंय आमच्या गंगोळींत जाल्ली पयली इगर्ज आनी मुखेल कितें आसा तें मुखार वयता आसतना तुमकां आमी सांगता हांगा तो न्हू आमी हळ्ळे भितर प्रवेश जाता गंगोळेची हळ्ळी भारी सोबीत हळ्ळी घरां जाल्यार आनी जे कंपाउंड पळया ही घरां सगळीं दिसता एक तें देवाळ आसा साडा नळ्यांची घरां आमकां पळोवंक मेळटात हांगासर आनी पोरणी मार्गा लागूनच म्हणल्यार बरी आसात सोबितात वाट बंदराची वाट शीर वाट आसा शीर वाटेन आमी येता आमी गंगोळीच्या बंदराक येता हे बंदर टिपू सुलतानाच्या काळार भारी एक गरजेचें बंदर कित्याक म्हळ्यार टिपू सुलतानाच्या काळार जावं पुरो ताच्या पयलें हांगासर आमचे वेपार वहिवाटा खातीरच जायती लढाई जाल्ली आसा झगडे जाल्ले आसात झुजां जाल्लीं आसात आनी तेच बंदर आतां आसा हांगासर बरें बरें मास्टले सुपर म्हणलें येता तुमकां येवंक सांगा आमकां येता हां आमी थंय सीवाक तुमकां दिसतलें पळय दिसता गुंतना दिसता गी हां दिसता हय मास्टलेची गाणं बरी येता ती कॅमेरान रेकॉर्ड करूंक जायना गंगोळी बंदराक आमी पळोवल्या गंगोळी बंदरांत कांय ना पुरा बोटी हांगाच रावल्यात रातीक सुट्टात म्हूण दिसता थोडे मातशे सुटी करतात थोडे न्हिदल्यात आनी आमी तुमकां कोडीता न्हू सिवाक दाखयल्ले आतां गंगोळीची सिवाक दाखयता हेणे वचून भितर गेल्यार थंय सिवाक आसा पळा कितले फातर दीप बारी ताका बारी सरप्रायज जाला ना कितले लग्गी आसले आमी एक रावंड आयले आनी घेवन तो उपयोग नाही वयताले म्हणून सांगले बरें
ಒಂದು ಮುಖ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅದಲ್ಲ Tesla Dorio. नहीं Dorio. गंगोली त्याच्या बोंतोणी फांस नाही असं म्हणतात फांस नाही ताका देखून ताका पंचगंगावल्ली नाही म्हणटात पंचगंगावल्ली पंच म्हळ्यार फांस तातूंत सफर्णिका वाराही केदर चक्र आनी कुब्जा म्हणून खंयची भाशेन गोत ना म्हाका कुब्जा वक्र आनी पुरा कन्नड ಅಂತ सलते भाशेन कशें म्हणचे म्हळ्यार ताका थोड्याक एकाक कोल्लूर होळे म्हणटात आनी एक हळदी होळे आनी एक राजादी होळे वणसे होळे आनी एक हेम्माडी होळे अशें 5 होळे होळे म्हणून कितें जायना मागीर वय पण ते 5 सांगात म्हणून पंच गंगावल्ली गंगोळ्ळी ते मोस्टली ते पुष्पाचेंगी नाही त्या नावाक हें जाता कोण ना गंगावल्ली गंगोळ्ळी गंगुली आता ॲक्च्युली पोस्टाच्या जाऊन परत गंगुली घालतात नाही गंगुली म्हणून घालतात आम्ही गंगुली म्हणतात सौरव गंगुली हंगच होतं की सौरव गंगुली नाही निमाणे आम्ही हांगासर पावल्या कोसेस मायची इगर्ज गंगोळ्ळी आमी ओडोल तावन खंय ओड काडन हांगे हांवन पावल्या आनी आतां भितर वचून पळोवया कशी आसा इगर्ज आनी उरलो चरित्र सवांटो कितें आसा तो आमकां परतून सांगता मुखार या सांजू जेवाज हांगा आयिल्लो आनी सुमार 5 वर्सां पर्यंत ताणें हांगासर सेवा दिल्या त्या देखून भितर येतानाच आमच्या दाव्याक ताची एक इमाज आसा आनी हांगा बरयलां गंगोळ्ळींत 1681 84 चरित्रांत 85 म्हणटात 84-85 ताच्या उपरांत तो श्रीलंका गेल्लो आमी इगर्जेक वचून पळया कशें आहा इगर्ज हांव बॉर्न जालो हांगाच हांव गंगडे गांवांत फेब्रुवारी 26, 1955 इसव्यांत जाल्लो फेलिक्स रेबेरो गंगडे कोस्तेसां वाडो हांगा आमचें आतां कांय ना घरा रिटायर मनीस हांव आतां फिरगेचें हांव पुरा काम करता सगळें आल्तार भुरग्यांचें काम करता आनी मिसाचें बलिदान हय अशें साखरी हेल्प करता पुरो साक्रिस्तीची पुरो हेल्प करता आनी हांगासर पुरो हेल्प करता हय इगर्जेंत सो तुमी आतां कितल्या वर्सां 68 वर्सां तो हांगा हय हांव बॉर्न तो म्हणजे 1968 म्हणजे हांगासर तुमचें काम कितें म्हणजे गल्पांत आसलो कंपनी रॉयटर्स कंपनी न्यूज एजन्सी 38 years जावन आसलो त्याच कंपनींत आसलो एक ऑफिस असिस्टंट जावन हय हांव गेल्लो घरा कामाक गेलो 1975 गेल्लो 5 दीस बोटीर ट्रॅवल करन घेवन घरा कामाक गेलो ताचे उपरांत कंपनीत लागलो कामाक 38 years तांच कंपनीत सेम सर्वीस आसलें म्हजें
या अवतरी विषयात किती समजा तुम्ही आलतरीची म्हणजे आलतरी पुर्तगाल म्हणटा पळय 400 वर्सां पयलीं तावन आसली आमचे आलतर आमी स्ट्रक्चर करता आसतना काडूंक दिवना पण दुसरे बाकी पुरा तेणी चेंज करून काडलें चेंज केलां ताणें जाल्यार पाटले हें क्रुसिफिक्स आनी आसा पळय ती सगळें चेंज केलां ताणें आनी बाकी दुसरें सगळें पुरो कंप्लीट ताणें स्ट्रक्चर चेंज केला रुंदायेन केलां ताचो पेंट आनी परत दुसरो जाल्लो न्ही हय पेंट हय ना पेंट आसा तोच आसा हय तोच आसा पेंट असो तेजेरूच हें केलां ताणें केसी इल्लेशी बदलावन म्हळ्यार ब्रावन कलरची केसी घालना ताणें हय ती केसी बाकी सगळें सामान आसा एक मरी मायची सायबीण मायची आसली ती हांगा एक सायबीण माय आसली ती वयर आमी हेज्या पाक्यार आसली ती सायबीण माय टर्न जाल्ले दर्यो आमकां लागीं आयिल्लो आवरान सायकलान कितें सायकलान म्हणून नातले आवर म्हणटाले आवर म्हणटा उदक येवन हें जाता म्हणून तितले सायबीण मायक ते गुंवली आनी ते दर्यो गेलो मुखारच गेलो हांगा आनी ते लागीं तावन सीदा मुखार कितले एटलिस्ट आतां कितले 1000 फीट आसता 1000 मिटर आसा 1000 मिटर मुखार गेले ते ताचे उपरांत येवंक ना म्हज्या अंदाजा प्रमाणे पळयता म्हज्या बॉर्न 59 की 60 दिसता जाल्ले आवर येयलो व्हडलो आवर येयलो आनी हांगा जायते आमकां बेसोन जायते लोकांक बरेपण लाभलां गल्पांत वचून घेवन सगळे जायते बरे कामार आसात खरंच मात हांगा एक रिवाज आसा पळय ते जेजूची वय 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 कशें हर एक वर्सा आसा हर एक वर्सा मधुके माय सायबीण मायची माज आनी बरें पाशां बरें जाता हांगा करतात पुरशां हांगा तावन सिद्धा आमी व्हरता रावंड हय मुखार व्हरनात आमी हय आणि रामाच्या इतराचे कलिंगी स्पेशालिटी आणि कुंपरीच्या इतराचे कंपनीचे फेस्ताचे वय फेस्ताचे ते भायरीच करतात पुरशां व्हरतात खंय हांगा ते स्ट्रेट ते मेन रोडा थंय तो पुरसां भाग्यवंत वारन घेवन आमी पुरसां व्हडल्या फेस्ताक आनी सगळें व्हडल्या फेस्ताचे कांय ना कंपरी फेस्ताचे हय कंपरी फेस्ताचे व्हडल्या फेस्ताचे पुरो हांगा जाता सो आमी पळोवन आसा 400 वर्सां लागीं 400 वर्सां जाल्ली ही फिरगज आनी ही इगर्ज येदोळसो आमकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हांगासर कशें ती इगर्ज एक आजपाबरीत घडितां हांगासर घडली ताचे उपरांत कशें ती वाडावळ जाली ह्या विशयांत आमी आयकलें पूण हाची हांवें व्हडलो इतिहास इल्लो सराव इल्लो तो इतिहास कितें म्हळ्यार पयली इगर्ज हांगा जाल्ली ती पोर्चुगीज कमांडरान बांदल्ली बिगेल दे नोरोन्ना ताणें ती बांदल्या उपरांत सुमार 9-10 वर्सां उपरांत शिवप्पा नायका आनी ताचे मदें जायतें झगडें जालां आनी त्या 10 वर्सांनी शिवप्पा नायका पोर्चुगीजांक धांवडावंक सोंपलो आनी तांकां धांवडयल्या उपरांत पयलें ताणें केल्लें काम कितें म्हळ्यार इगर्ज मोडली कित्याक म्हळ्यार ताका पोर्चुगीजाचेर राग आसलो देखून ती ताणें बांदली इगर्ज मोडून काडली ताचे उपरांत हांगासर 3 वर्सां भितर तो ताची राजवडकी संपली म्हणटात थोडी म्हणटात की ताणें अशें केल्ल्या खातीर ताका अशें जालें म्हणून ताच्या उपरांत एक सुमार 12 वर्सां ताची राजवडकी सारके रितीन चलोवना त्या मध्ये तेग सोग कण्णा राय आयले गेले जायती लढाई भायर भितर जावन आसली तशें कर ताची नासमाधान आसलें आनी निमाणें सोमाशेखराची बायल केळादी चेन्नम्मा ती केदां पाठार आयली तिणें पयलें काम कितें केलें म्हळ्यार एक जागो इगर्जे खातीर दान दिलो आनी जाता तितले बेगीन इगर्ज बांदा म्हणून क्रिस्तांवांक सांगलें आनी ताचे उपरांत इतिहास पळयल्यार तेची 12 वर्सां बारिसा पुरबायन तिणें राजवडकी चलयली म्हणटात केदळा तिणें इगर्ज बांदूंक एक जागो करून दिलो आनी एक हांगासर बांदा म्हणून उलो दिलो ताचे उपरांत तेची राजवडकी बरी जाली म्हणलें उतर आसा ताचे उपरांत परतून आमी पळयता सुमार ते उपरांत टिप्पूच्या काळार सगळ्यो जायत्यो एनेच्यो इगर्ज्यो नाश जाल्यो आनी केदळा टिप्पू मेलो की ताचे उपरांत जायतो लोक श्रीरंगपटणांत पाटी परतून येतना हांगासर कोणाचे जागे उरोवंक नात सकडाचे जागे कोणाच्या हातांत आसात थोड्यांचे बारी लक्की जाल्यार नशीबवंत जाल्यार तांकां ते जागे पाटी मेळ्ळे जायत्यांक मेळोंकच नात तरी पूण परतून तांणी सुरू केलें तांचें काम हांगासर तांचो जागो घर बांदूंक सुरू केलें आनी अशें जायतो लोक थंय तावन आयिल्लो हांगासर आसा अजून त्या कुटुंबाचे हांगासर आसात आनी ताचे उपरांत जुजेवाज हांगासर आयलो ताणें हें कॉपेल एक बऱ्या तरान परतून बांदून हाडूंक सुरू केलें आनी बांदलें 5 वर्सां ताणें सेवा दिली ताचे उपरांत बाप जोकीम मिरांदा फ्रांसिस्कन
आमच्या फरांगपेटे अर्कुळा गुरू म्हणटा ताका फरांगपेटेचो तोय हांगासर थोडो तेंपो ताणें हांगासर सेवा दिल्या आनी अशें जाल्ल्यान तांची पुरा सेवा तांचे मागणें तांचे बगेवन जिवीत हें सगळें हांगाच्या लोकांक एक बऱ्या तरान मुखार वचोंक बोवाळतान मुखार वचोंक कारण जालां आनी आतां ही फिरगज सुमार 400 वर्सां लागीं वाडोवन आयल्या हांगासर जायतो लोक आसा आनी हें बोवाळतें जिवीत मुखार उरूच आसा हांवें सांगलें सांजुजे वाज बापान हांगासर कोपेल बांदले म्हळें तें कोपेल बांदले उपरांत टिपू सुलतानाच्या काळार नाश जाले म्हळें ताचे उपरांत कोणें बांदली ही इगर्ज म्हणलें एक सवाल ताचे उपरांत लुईस सिल्वा म्हणले एका रैतान 1000 रुपये ब्रिटीश कलेक्टरा कडेन रीण खाण घेवन इगर्ज बांदूंक सुरू केल्ली खंय तेय पयशे फावनातल्याक ताणें ताच्या बायलेचें भांगर आडव धरून मागीर आनी कोणाडे 500 रुपये रीण खाण घेवन तशें सुमार 1800 रुपयांनी इगर्ज बांदली तवळो ह्या जगनातले आनी लोकांचो तितलो एक सक्कड सांगात येवन इगर्ज बांदिल्ली न्ही ताच्या एकल्याच्या त्या सपनान कोसेसांव सायबिणीच्या मानाक ती इगर्ज उबी जाल्ली आनी आतां 4 वर्सां आदीं परत रेनोवेट जाल्या आनी ती इगर्ज हांगासर आसा म्हज्या फाटल्यान एक कॉमेंट आसा सिस्टर वते आसा तें कॉमेंट हांगासर मस्त सिग्निफिकंट कित्याक म्हळ्यार एक हांगा तावन एक 50 वर्सां आदीं चेडवां भुरग्यांक शिकोवंक खंयची सवलत नातली 16 भुरगीं चेडवां भुरगीं इस्कॉलाक वचनातलीं गेल्यार प्रायमरी भुरग्यांक मात्र ताचे उपरांत हायस्कुलाक कोणी वेची नातलीं त्या वेळार हांगासर विगार बापानी चिंतलें हांगा चेडवां भुरग्यांक एज्युकेशनांत मुखार वचचें आनी शिकपाक मुखार वचचें म्हणल्यार इरादे पासत अपोस्तलीक कार्मेलीत माद्रींक ताणें आपयलें आनी तांणी 1966 हांगा हॉस्टेल आनी हायस्कूल सुरू केलें जायतीं चेडवां भुरगीं हांगा हॉस्टेलांत हायस्कुलांत शिकतालीं सुमार इशीन बंटवाळ तावन निर्काण तावन वग्गा आनी त्या सगळ्या जाग्यां तावन पयशे बशिल्ल्या त्या हळ्ळेच्या जाग्यांनी तावन हांगा येवन हांगा रावन शिकतालीं तांचे पैकी एक विशेश कितें म्हळ्यार फादर स्टिवनाची मम्मी ती हांगासर शिकली सो तिच्या लागीं शीत अशीत आमी उलोवया तिची अभिप्राय कितें हांगासर रावतना शिकतना कशें तें हेल्प जालां हांगाचें वातावरण कशें तिका शिकप मेळ्ळें आनी हांगासो अनुभव कितें ते तिच्या लागीं विचारया तिका एक कॉल करया व्हिडिओ कॉल करया आनी व्हिडिओ कॉलार ती कितें उलयता पळय Hello. Good evening. Hello. Good evening. Irene Rodriguez पहिले. आता आयरीन लो. आयरीन ओळख नाही लय वाटणी आम्हाला आईस्क्रीम खाऊन जाता. होय की? नाही आम्ही चर्चा गेला इगर्जेक आता इगर्जीत नवी झाल्या मागीर कॉन्व्हेंट इगर्ज झाला अले तू असला आले या कॉन्व्हेंट हांगा दिसता पळय या आसला अले मम्मी आसता या कॉन्व्हेंट आले होय होय मम्मी आली ते बोर्डिंग आले आता ते कॉन्व्हेंट झाला ने आम्ही अक्का गेल्ल्या
काही इस्कालाच्या 50 वर्षाची अॅनिव्हर्सरी गेल्या हंगा ग्राउंडार असेल ते दळ आम्ही ಹಂಗಾಗಿ ಆమె ಇಲ್ಲಿ ಪುನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎವಡು ಅವತ್ತಲ್ಲಿ. ಹಂಗ ಮಿಸ್ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ हा 50 ವರ್ಷ होय ಐರಿನ್ನೆ होय व्हेरी व्हेरी गुड होय आई मागीर कशें कितले वर्सां आसली तूं हांगा आता 4 वर्सां आसली हांव व्हेरी 8th 9th 10th फर्स्ट PUC सेकंड PUC 1 वर्सा होना आय सी हाऊ स्वीट मागीर तुज्या सुपिरियर कोण आसली उड आसली म्हाका सिस्टर डिंपणा उड आसा सिस्टर डिंपणा डिंपणा आसतना आसली गे मागीर ती ट्रान्सफर जाली मागीर सिस्टर एडिट आयली म्हाका त्या दोगांय सरकार आसात दोगांयकी सस्नीक विशय मागता हांव थँक्यू बरें जालें आमची सुसान तुका ती मागतात आयरीन आय एम व्हेरी हॅपी टू सी यू ते पूरा आमकां प्रेरान फादर मायकल नरोण्णा म्हजो गंगोळी इगर्जीचो पाद्र्याक वय 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 मायकल नरोण्णा मस्त जाणा ताचे विशयान बरें उलयतात वय वय मताडो आगू कड्याळो अशें तांचे काडवट आमी हांवें ताका पळोवन न्हू हांगा लोक उलयतात ताचे मायकल नरोनाचे मस्त लोकांक पुरा मस्त हेल्प करतालो आनी तांच्या बर्थडेक तांकां भुरगीं म्हळ्यार बारी मोगाची हॉस्टेलाची भुरगीं म्हळ्यार बारी जीव हाव स्वीट तुमी आमकां इगर्जीच्या लेकार पार्टी ताच्या बर्थडेक परत्याक इस्कालाच्या लेकार पार्टी परत्याक हॉस्टेलाच्या भुरग्यांक जेवण भारी बरें भारी बरें तुजे बरा एक्सपिरियन्स हांगा न्ही गे भारी बरें खुशी येता आतां हें उडास येता म्हाका देव बरें करूं आमच्या सांगात शेअर केल्ल्या खातीर तर म्हाका चलो इतल्याक आमचें गंगोळीचें पयण सोंपता आमी तुमकां कोडी बिचार न्हू गंगोळी खंय आसा आमकां दाखयली गंगोळीक आयल्या गंगोळीची इगर्ज दाखयली तेंचो इतिहास तुमकां सांगलो ताचे उपरांत गोव्यांत थंयसर जावचे एक्टिविटीज जाल्ल्यांचो अनुभव तुमकां दिलो हे सगळें केल्या उपरांत आमी तुमच्या लागीं मागता इतल्यांच हो व्हिडिओ तुमी शेअर करा जायत्यांक पावया 400 वर्सां लागीं जाल्यां त्या इगर्जेक हो इतिहास आमकां सगळ्यांक ह्या विशयान ह्या मुखार कळीत जाला आनी सडी जाणांक कळीत जावं दी सो टेक केअर परतून आनी एक व्लॉगा मुखार आमी मेळया तेदो पर्यंत देव बरें करूं मोग आसूं